डॉक्टर राजय पवार आणि राजदीप नाईक. ही स्क्रिप्ट बरयल्या डॉक्टर राजय पवारांनी. तर गांवांतले एके शाळेंत येता एक नवो विद्यार्थी आणि मुखार कितें जाता ते तुमीच पळयात. गुरुजी 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 हांव भितर येवं गुरुजी. तू ऑलरेडी भितर पावला आनी खंय भितर येता भायर 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 रिवर्स वतना गुरुजी. हे वाटता ना कोण रे तू तू कोण रे म्हाका वळखना गुरुजी. ना हांव नेवो विद्यार्थी. नेव्वा हय गुरुजी. फॅक्टरींतसून डायरेक्ट शिल्पॅक तशें न्ही गुरुजी. मागीर? ह्या शाळेन नेवो. म्हाका सांग तुजें नांव कितें रे नांव कितें रे म्हाजें नांव ओडिसी. ओडीची सर्टिफिकेट हाडल्या ओबीसी न्ही आं? ओडिसी. पण ती डी आसता न्ही इंग्लिशींतली अशी. शी शी न्ही शी अशी आसता. ही डी ओडिसी. ओडीशी ओडीशी म्हणजे ओडिसी म्हणजे ओरिजिनल डुप्लिकेट चिरपुटकार. चिरपुटेचो फोण्याचो हांव ओरिजिनल. न्हू रे पूण बापूय डुप्लिकेट. बापूय डुप्लिकेट नाव डुप्लिकेट बापूय तसो ओरिजिनल. म्हणून मागे गाडी आडकळटा. कशी इंग्लीश उलयतना अशें कोंकणी उलयतना सॉलिड टामून दिता हांव. कितें तें गाडी कित्याक सांग गुरुजी. कितें कितें कोंकणी आमगे ओरिजिनल न्ही. वडी 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 गुरुजी गुरुजी वजी- त्रास त्रास जात जाल्यार लागता त्रास जात जाल्यार वर्जीच म्हण. वडी म्हणजे ते तुम्ही डॉक्टरा डॉक म्हणटा न्ही. जग जग म्हणटा म्हणटा सिस्टरी सीस म्हणटा. शिस तशें म्हाका सगळे ओरिजिनलाक वर्जी म्हणटा. वडी म्हणटा तशें जाल्यार आमच्या दोगांचे सेम टू सेम कितें दोगूय मॅचिंग मरे कशी गुरुजी. तू वरची हांव गुरुजी गुरुजी आमगे आनीक एक मॅचिंग आसा गुरुजी. कितें कितें सांग पळया हांवूय नाचता हं? गुरुजी नाचता. गुरुजी नाचतना वरजी गुरुजीक लज जाता अशें कितेंच करप ना गुरुजी गुरुजी आनी एक आसा आमगे मॅचिंग. कितें मॅचिंग पोकलीन पोकलीन. पोकलीन खंयचें मायनींग बंद पोकलीना कळमेली बाबड्यांची मरे ते पोकलीन न्ही गुरुजी. मागीर या खंयचें आमगे पोकलीन. हें पोकलीन सारकें तुजें हे सेम टू सेम पूण तुजें ओरिजिनल म्हाजें डुप्लिकेट डुप्लिकेट गुरुजी. भुरग्यांक खेळोवपाक केक घातला ते गुरुजी 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 हांव एक प्रश्न विचार. ना गुरुजीक प्रश्न विचारप ना गुरुजी तुम्ही हुशार न्ही. मागीर एक विचार 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 सप्पू विचारता. नाका कठीण विचार हांव गुरुजी न्हू हुशार विचारता गुरुजी. गुरुजी तुम्ही ते लग्ना कपडे खंय काडटा. आमी मरे लग्नाक कपडे आपले आमी गुरुजी ते डुप्लिकेट न्ही पडत म्हणून. आमी लग्नाक कपडे बेळगांव काडटा. वयस इतली पयस. तुमी खंय काडटा आमी घराडेनूच काडटा. वरजी वरजी गुरुजीक लज जाता असले प्रश्न विचारप ना ना गुरुजी. गुरुजी गुरुजी आनी एक वरजी प्रश्न विचारप ना एकूच अजिबात ना थँक्यू गुरुजी विचारता. गुरुजी इंग्लिश आणि कोंकणी हेतून फरक कितें. इंग्लिश आणि कोंकणी तर फरक म्हणजे मरे तसो गुरुजी ते डुप्लिकेट खबर आसा म्हाका आनी कोंकणी आमची भाशा इंग्लिश ही फॉरेन लँग्वेज चूक चूक चूक. कशें 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 हांव सांगता गुरुजी आमी कोंकणीन न्ही बायले गुल मारतना गे म्हणटा. हाय गे बाय आनी इंग्लिशीन न्ही गुरुजी आमी दादल्यांक गे म्हणटा. वरजी वरजी गुरुजीक लज जाता तशें कांयच म्हणप ना. आता मरे तुजी परीक्षा घेता हांव परीक्षा घेता म्हणजे तुका प्रश्न विचार तुका आन्सरां दिवचीच पडटली त्या शिवाय तुका हांव शाळेन घेवचो ना. कसली परीक्षा गुरुजी. परीक्षा म्हणजे पळय म्हाका सांग तुका हिंदी कळटा. कळटा हय गुरुजी. कळटा हय शाबास शाबास हांगा ये बस बस म्हाका एक सांग हिंदी आमची खंयची भाशा हिंदी आमची खंयची भाशा सांग. हिंदी आमची पळय 1 2 3 4
गुरुजी हिंदी आमची लास्ट भाषा. अरे मेल्या हिंदी आमची लास्ट भाषा न्हू, हिंदी आमची राष्ट्रभाषा. कळते सांग? हांवें राष्ट्रूच म्हणलें तें गुरुजी. मागीर कितें जालें? मागीर राष्ट्र दाता आपटून लास्ट जाता. तशें करप ना, म्हणटाना कशें म्हणप राष्ट्र. कितें जालें? तीर्थ मेळ्ळें, प्रसाद दी. वर्जी गुरुजीक लज जाता तशें कांयच करप ना. हा आता बस 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 आता पळय सांग, तुका एक निबंध बनवचो पडटलो. हा निबंध हिंदीन निबंध बनवचो पडटलो. म्हाका एक सांग, निबंधाचो विशय आसा गांव का मेला. गांव का मेला म्हणजे गांव का मेला कळ्ळें तुका? गांव का मेला हय बरोबर येतं गुरुजी. गांव का मेला. गांव का मेला. गांव का मेला कळ्ळें? कळ्ळें गुरुजी. आता तुका फटाफट फटाफट बरोवन दी म्हाका, मागीर तुका शाळेंत घेता. गांव का कितें बरयलां पळया, गांव का मेला. अक्षर कितलें बेस्ट रे, सामकें चकचकीत. दाता भशेन गुरुजीक लज जाता तशें कांय म्हणप ना. हमारे गांव में सब जगह मेला है. गुड गुड. हमारे गांव में तुकाराम मेला है. हमारे गांव में श्रीकांत मेला है. हमारे गांव में सुकांती मेली है. हमारे गांव में रमेश मेला है, आत्माराम मेला है, तेजी पायल मेली है, प्रकाश मेला है, सदा मेला, तेजा चेडा मेला, मारुती मेला, प्रकाश मेला, नलिनी मेला, भाऊजी मेला, सुवर्णा मेला, कृष्णानंद मेला, दयानंद, विश्वास, कामत, गावकर सगळे मेल्या. ये सब गांव का मेला आहे गुरुजी. अरे मेल्या, हे मेल्या हांगा कितें कळ्ळ्या? अरे बापया, गांव का मेला म्हणजे गांवची जात्रा रे मेल्या. जात्रा गुरुजी. तुझी हिंदी म्हणून सामकी तांबडी मरे. ते म्हाका पयलीं कळ्ळें गुरुजी. हिंदीची पान घातली, इंग्लिश तरी कळटा? येस येस येस. येस कळटा? वाय यस. हे फटाफट प्रश्न पत्रिकाच्या उत्तर बरें. बरें हांव पळयता, मागीर तुका शाळेंत घेवपाचो काय ना घेवपाचो ठरय. फटाफट बरें. दोनच प्रश्न गुरुजी. हय तेच बरें जाले गुरुजी. शाबास. वा इंग्लिश पळया कितें बरयलां. रायट अ लेटर टू युअर फ्रेंड. पळया कितें बरयलां आन्सर. माय डियर फ्रेंड. गुड. शाबास. आय एम इन द वेल. आय होप युअर फॅमिली इज ऑल्सो इन द वेल. अरे माकडा, फॅमिली इन द वेल कितें बाय पिता. आपट मारतो मी आमचा खंयच्या कडलो आतां. मग खावयलो प्रश्न कितें? कंप्लीट द सेंटेन्स. I love animal because बरयलं गुरुजी. पुढे बरयलं. कितें बरयलां? I love animal because they are very tasty. They are very tasty. हय गुरुजी. खरें गुरुजी देवाचें तर सोसो, पिसय, मेरू, रांदूकर. गुरुजी पयर तुमगेर ते रांदूकरा मास. तशें म्हणप ना, तशें म्हणप ना. गुरुजी लज जाता अशें कांय म्हणप ना. तो रानान आसता तेन्ना रानदुकर. घरा कडेन पावलो की घरदुकर. आता कितें पळय जालें. आरे तुजी हिंदी तसली, इंग्लिशूय तसली, तुका खंयची तरी भाशा कळटा रे. म्हाका न्ही गुरुजी, म्हाका कोंकणी कळटा गुरुजी. कोंकणी कळटा? कोंकणी कितें कळटा? कोंकणी कितें विचार गुरुजी. कोंकणीतलें कितें कळटा? म्हाका कोंकणी म्हाका कितें विचार गुरुजी. कितें म्हाका दात्या वयली ओवयो विचार, न्हिदयतनाच्या आल्लोयो विचार, कितें धालो विचार. धालो कळटा तुका ह्याच्या भुरग्याक? म्हण पळया म्हण. म्हणू गुरुजी. धालो म्हणटा. पान माझे सुपारी तुझी, चुनो कोणा लागीं आसा गे, चुनो कोणा लागीं आसा गे. मगा आते पान खाते, चुनो तेजे लागी आसा गे, चुनो तेजे लागी आसा गे. गुरुजी गुरुजी म्हाका बालगीतय कळटा ल्हान तुका बालगीत कळटा कोंकणी? म्हण 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 म्हण. दसणी फुलाची तुझी, इतली कित्या लांब गो. दसणी फुलाची तुझी, इतली कित्या लांब गो.
केळी पाना दिसते तुझ्यो कोणे केल्यो सांग ग शाबास शाबास गुरुजी गुरुजी म्हाका आनी एक बालगीत काढ आणि कसलं दाखय 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 ते बेब्याची गुरुजी दादाचे मन हडवताल बेब शता मेरे उंब हडवताल बेब शता मेरे उंब आवळे म्हणले बेब्या बेब्या खंय रे तुझं गाव ए आवळे म्हणले बेब्या बेब्या खंय रे तुझं गाव होडकी मारून बेब्यान म्हटलंय होडकी मारून बेब्यान म्हटलंय डराव डराव गुरुजी गुरुजी कितल गुरुजी तुम्ही रडटा गुरुजी गुरुजी तुमच्या दोळ्यात दुका कितली वर्सां वाट पयली तुझी पुता कितली वर्सां वाट पयली माझी गुरुजी हय तुझ्या सारको कोंकणीचो मोग आशिल्ल्या विद्यार्थ्याची वाट पयली जाका कोंकणी शिकपाची उमेद आसा म्हणपा येती तुझ्या दोळ्यान म्हाका तो मोग दिसलो हालीसरा भुरग्यांक मातशी इंग्लीश कळी रे कळी ती मॉडर्न समजतात आनी आमची कोंकणी उलोवपाक तांकां लज दिसता फाटली कितलींशींच वर्सां हो म्हजो वर्ग भुरग्यांनी भरलेलो आसतालो कितलींशींच भुरगीं पूण जशी तांकां इंग्लीश कळपाक लागली तशी इल्ली इल्ली भुरगीं शाळेंतल्यान कळपाक लागली ह्या गांवांतले शाळेंत कोण भुरगीं येना जाली पुणून हांव येतालो नित्य नेमाने शाळेंत नित्य नेमाने येत रावलो हजेरी घेत रावलो आनी म्हाज्या हांवच हजार गुरुजी करून शाळा चलयत रावलो तुजी वाट पळयत कोंकणीचो माय भाशेचो मोग आशिल्ल्या विद्यार्थ्याची वाट पळयत गुरुजी कितें जालें रे दात लागले गुरुजी आरे बाबया भुरगे धांवता म्हणून तांकां खेळोवपाक घातलें रे डुप्लिकेट रे बाबया ते गुरुजी म्हाका भूक लागली गुरुजी आतां शाळेंत कितें मेळटलें खावपाक म्हाका खबर आसा गुरुजी शाळेंत दिता गुरुजी खावपाक दनपारचें जेवण दिता मिड डे मील आनी हांगा शाळेंत भुरगीं येना खंयचें मिड डे मील दिवं तुका आ मील ना आमील आसा घरा कडेन आमील या बरी आमील भुरगो या आनी खाऱ्याचो खावया तोंडाक लावया या गराया आमील जेवया खारे खाऊया या गराया गुरुजी गराया या गराया